वेळी इगर्जीच्या पाद्र्याच्या घराचेर घाल्ल्या धाडीचो चिंचोळणेच्या 9 इगर्जींनी खर निषेध केलो. अधिकाऱ्यांनी बिनशर्त माफी मागची, ज्या मनशान कागाळ केल्या ताचो सोद घेवन ताचेर कारवाय करची अशें ते म्हणटात. बिरेस्तारा ह्या 9 गांवच्या इगर्जीच्या पाद्र्यांची आसोळण्या बसका जाली. शुक्रारा फिलिप नेरी रॉड्रिग्जान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेंत वचून ह्या धाडीचेर जाप मागली. वेंचणूक अधिकारी म्हणटात धाड आयोगाच्या स्कॉडान मारिल्ली. आयकर खात्यान माफी मागपाचो प्रश्नूच येना. They want the full information, who is the caller, what led to the raiding team to go and search the religious institution, whether they were aware that they are going to raid the religious institution or a private institution or a residence, because they have mentioned the summon as Mr. Romano Gonsalves. He is not Mr. Romano Gonsalves, he is a reverend priest, Reverend Father Romano Gonsalves. And the way they have conducted the raid has created unrest and disturbed the very sanctity of the religious place. Administration has conveyed to them they have to ask apology, written apology. And they have come to the wailing premises, church premises, to convey in person. We have just had a meeting with the Shishini Dinari priests, which comprises of 9 parishes. And during this discussion, we, the priests of the Shishini Dinari, unanimously condemned the raid on the religious institution, particularly the residence of the parish priest of Veli. The priests were stunned that the raid was conducted through an anonymous call on a religious institution. And therefore we have demanded to the authorities to identify the caller and take necessary and stern action. We have also demanded that an unconditional written apology be given by the concerned authorities to uphold and restore the integrity of the parish priest. If the reply from the concerned authorities do not come within 48 hours, the Shishini Dinari, comprising of 9 villages, will act very drastically. I am to say that cash was not seized, but only cash was recovered, but not seized. Income tax authorities, that is flying squad, they have raided upon an anonymous call, and according to the instructions of the commission, which reads, if the flying squad or surveillance team find any cash with links to any political party or candidate and criminally suspected that it may be used for distributing among the electors, then the cash is to be seized by the flying squad surveillance team irrespective of amount. Irrespective of amount, because I had made a statement that we can seize even 10 rupees, which was reflected in some newspapers. So this is the justifying factor which I would like to bring to the notice of all. चिमला जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आसा असो आरोप सांताक्रुजाची आमदार व्हिक्टोरिया मामी आनी अपक्ष उमेदवार रुदोल्फ फर्नांडिसान केला. सामाजीक वावुरपी आदवोगाद आयरिस रॉड्रिग्साचेर ह्याच लोकांनी हल्लो केल्लो असो दुबाव रुदोल्फान उक्तायला. मोहम्मद सादिक करजगी ह्या चिमलाच्या तरणाट्याक बिरेस्तारा ताच्या घरात घुसून कांय गुंडांनी मारिल्लो. बाबुशाक हाचेर विचारपाचो प्रुडंटान यत्न केलो, पूण तांणी राती उसरा मेरेन फोन घेतलो ना आनी मॅसेजीक प्रतिसादूय दिलो ना. हय बाबूशी जात ती ते पळय भुरगे ते आयरिसाक मारपाक आहले न्हू, आयरिसा केशीक ते 2 जाण तेतून इनवॉल्व आहा. 2 भुरगे इनवॉल्व आहा त्या भुरग्याक मारपाक. ते भुरग्यांक धाडून कितें करता फाटल्या दिसान तुमी जाणा म्हाजी प्रेजिडेंटीन तेणी को स्टेटमेंट काडला तो तुमी आयकलां की आमी बाबुशाक सपोर्ट करचे ना म्हणून. आतां कितें करप, कोण भुरग्यांक शिकोवप आनी तांकां धाडप आनी ताका स्वताप तांकां रडटालो, रडोन येयलो थिंगासर आपूण सोडटा हें तें सांगून. हांव म्हणलें तूं कित्याक सोडटा, कित्याक भिता तांकां तेंच्या असल्या प्रेशरान. हांवें सांगून मागीर तो आयकना म्हणून झगडी केली. तुमी जाणा पळय आतां फाटीं पळय एका भुरग्याक मारला, टीव्हीचेर पळयलेलें तुमी.
ते रिजन बा तेतूनच आहा सेम ते भुरगे ते आयरिसाक मारलेले पळय त्या भुरग्यान ताका मारला. हांगा आमचो ऑपोजिशन भाव हांगा आसा कॉन्टेस्ट करता तो ताणी कितें काय म्हणल्यार भुरग्यांक इन्स्टिगेट केल्या आनी आतां तुमी जाणा आसतलो तो इन्सिडंट चिंबेलचो कितें जाला तो काडला आनीक ते हो आसा मशिदाचो प्रेजिडेंट आसा बाब खान ताजेर इतलो प्रेशर घालता ते भुरग्यांक धाडटा कित्याक आनी हे कितें ते तांकां सपोर्ट करूंक जाय वता थंय प्रेशरायज टॅक्टिक्स चल्लेले आसा भुरग्यांक भिवयता हें करता सगळें आनी बेश्टे साप सुबे इनोसंटली भुरग्यांचेर केशी घालता 2-3 जाण भुरग्यांचेर आमचे भुरग्यांचेर ते घालून दवरलेले आसा अशें जावंक फावना कितें काय म्हणल्यार इलेक्शन कमिशनरांनी हाची थरो इन्क्वायरी करपाची जेन्ना भुरग्यांचेर केश्यो घालता पळय तेन्ना हांकां संवय आसा फोट्यो मारल्यो सांताक्रूजच्या भुरग्यांचेर केशी घालता ते मातशे कंट्रोलार आसूंक जाय नाजाल्यार बेश्टेच हे आनी प्रॉब्लेम करूंक सोदता. पुलिसांच्यो बदल्यो फाटीं घेवच्यो म्हणून तांच्या बायलांनी शुक्रारा जोड मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक घेराव घालो. फाटलीं 5 वर्सां एकाच पुलीस स्टेशनान आशिल्ल्या 498 पुलिसांच्यो वेंचणूक आयोगान निकत्योच बदल्यो केल्यात. शिक्षणाचें वर्स मजगतीं आसतना बदल्यो केल्ल्यान तांचे हाल जातले अशें पुलिसांच्या फामिलीचे लोक म्हणटात. आतां बदल्यो रद्द करप शक्य ना वेंचणूक जावन कितें तें पळोवया अशें जोड मुख्य वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीन घेराव घालपाक सांगलें. ट्रान्सफर जाल्यो पूण हांव ट्रान्सफर परमनंट केल्यात का फॉर इलेक्शन पिरियड आमी ट्रान्सफर कर म्हणून कोणाकूच सांगूंक ना. जशें प्रपोजल पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान आयलो सेम प्रपोजल आमी फॉरवर्ड केलो आनी सेम प्रपोजल तांणी जे अप्रूव केला ते आमी पुलिशेक धाडला. म्हणटकीर हातूंत आमचो रोल फक्त हांगासून धाडपा शिवाय अन्य आनी रोल आमचो कांयच ना. म्हणटकीर हो जो प्रश्न आसा तो तुमी तुमचे डिपार्टमेंटल हेड कोण आतां विचारपाचो कारण जे प्रपोजल आमी आमचो कसलोच सहभाग ना बाबा तांकां पुलिशेचे ताजे उपरांत ट्रान्सफरी जातल्यो काय ना परत तुमकां हांगासर दवरतले काय ना हाजे आमचे कडेन ताणें कसलेच डिटेल्स धाडूंक ना. तुमचे जे ऑर्डर्स काडला ताजी कॉपी ताणें आमकां धाडून दिवना वेरे तांचे बाकीच्यो केले तांच्योय आमकां ऑर्डर्स धाडून दिवना. म्हणटकीर तांचे कंडिशन्स कितें घाल्यात ती आमी सांगपाक शकना. म्हणजे आमचो प्रॉब्लेम कितें म्हणजे आमचो आमी म्हणटात आमची फॅमिली हांगा आसा तर आमची फॅमिली एक मडगांव आसा आनी आमच्या मिस्टराक वाळपय घातले ट्रान्सफर केली जाल्यार आमच्या भुरग्याचें शिक्षण चालू आसा म्हणजे आमी कितें तो थंय आसतना आमी हांगा आसतली. एक ताजेर तुका सांगपाक सोदता हांव जेन्ना गव्हर्मेंट सर्विशन म्हजे हाजे प्रमाणे हांव कोणाची कोट करिना जेन्ना गव्हर्मेंट सर्विशन मनीस जॉइन जाता तेन्ना कंडिशन आसता आय वील सर्व वेरेवर आय एम सेंट. जरी तुमचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम्स आसा ते प्रॉब्लम्स हांव हांगासर म्हाका सांगपाची इच्छा ना बट वेन यू आर पोस्टेड इन गव्हर्मेंट सर्वीस आमच्या म्हायती प्रमाणे तुमी डिक्लेरेशन दिता एडमिटींग दॅट यू वील वर्क एनीवेर इन द स्टेट ऑफ गोवा वेरेवर पोस्टेड मागीर त्या कंडिशना प्रमाणे तुमकां खंय धाडटा थंय पोस्टींग करता थंय तुमी वचूंक जाय. नंबर 2 म्हजे म्हायती प्रमाणे गव्हर्मेंट सर्विशन अशें आसा की ज्या जाग्यार तुका पोस्ट करता थंय तुवें आपले संवसार व्हरूंक जाय म्हणून म्हजे म्हायती प्रमाणे म्हणजे त्या प्रमाणे तुम्ही शिफ्ट करपाक जाय. तिसरी गोष्ट तुमकां सांगूंक सोदता फाल्यां सुद्दां जर तुमच्या ऑफिसांतल्यान येत बाबा हांच्यो ह्यो ट्रान्सफराचे आमी अभियासान दवरता म्हणून वी वील सेंड इट टू द कमिशन एंड गेट म्हणजे कळ्ळें तुमकां तांणी समज सांगलें बाबा ह्यो जाल्यार तातूंत खूब जाणांक त्रास जाता तेन्ना त्यो हें आमकां म्हणजे तातूंत कितें तरी हें कर सुदारणा जाल्यार आमी त्यो फाल्यां धाडूंक शकता. विलेक्शनाक लागून तेणी आमकां ट्रान्सफर केला आनी विलेक्शन जालें की आसा त्या जाग्याचेर हाडटा म्हणून तेमी आमकां हें केल्लें आसा. आयजीपीन सांगला न्ही आयजीपीन सांगला परत डीजीपीन बी सांगला तिगांना सांगला आमकां तीग जाण बसलेले तिगांना आमकां क्लियर सांगिल्लें आसता आनी तेमी सांगला आमी उत्तर दिलें तर जालें म्हटलां तेमी. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.